फाउंडेशन स्टोन जें काम सुरू जावंक जाय आमच्या आमदारान जशें काम करून हाडलां. खूब लोकांची मागणी आसली की तार रिवर जी साफ करूंक जाय आसली. म्हाका याद आसा की एवरी पावसा पयलीं 2 म्हयने पयलीं हेजें साफ जाता. पूण आयज बरी गजाल की आमदारान आमच्या हे टेंडर पास करून हाडलेलो आहा 43 लॅक्स. हे काम म्हाका दिसता खुबशे बरें पडटलें, कित्याक तरेतरेचे हांगा विसर्जनां फेस्टिवलाच्या टायमार हांगा जाता आनी एक पवित्र जागो कसो. सो हो जागो बरो लीप रावतलो आनी 480 मिटर्स अशें काम. हे काम जे फ्लडिंग जाता मान्सुनान तशेंच बाकीचे तरेतरेचे अडचणी ज्यो आसा हांगा त्यो पयस जातल्यो. हांव आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. आनी दुसरी सांगूंक सोदता की हांगा आमच्या लोकांनी जेन्ना येदो व्हडलो पवित्र जागो जी साफ सफाई म्हाका दिसता हांगा गाडयेनसून वयताना इवन लोक जेन्ना हांगा आसार पासार जाता तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय हे साफ दवरपाक. WRD आमदार वो आमचे पंचायत वो म्युनिसिपालिटी तितलेच लोक करूं शकना हे, कित्याक हे सगळी डिपार्टमेंटां पंचायत आमदार आनी म्युनिसिपालिटी कितें ना कितें हात बोट लावन काम करीत आसता. तार रिवराचे ड्रेजिंगूच म्हणूं येता आमी. हें काम सुरू जावपाचें आसा. हें आमचे चवथी टायमार एवरी इयर थ्रू WRD डिपार्टमेंट आमकां ड्रेजिंग करताले, आमकां सिल्ट काडटाले ते कॅटिपिलर यूज करताले. ते मॅक्झिमम 2 मिटर नाल्यार तो आम 3 मिटराकूच पावतालो. आनी प्रत्येक वर्सा आमकां कंप्लेनी येताल्यो की गणपती बुडयतकूच गणपती दिसती पडटा, लो टायडार सगळें उफेता म्हणून. ताका लागून हो स्टेप लॉंग पेंडींग इश्यू आसलो, लोकांचो डिमांड आसलो ह्या भागाक सारकें ड्रेजिंग जावचें म्हणून. ताका लागून आमचो ऑनरेबल MLA ग्लेन सुद्दां तितल्यान इनिशिएटीव घेतलेलो आनी आतां ताबडतोब तें काम पासूय जाल्लें आसा आनी आमी स्टार्टूय करपाचें आहा. सो हें काम म्हाज्या हिसपान सोंपतकूच खुबशी आमकां फायदो जातलो. कारण ही सिल्ट काडटा ती एंटायर विथाची सिल्ट काडटले अप टू दॅट हायवे ब्रीज. सो हिंगा रोखडीच सिल्ट भरची ना, कित्याक खूब वर्सां वयतली परत ती सिल्ट भरपाक. तशेंच ह्याच कामा थ्रू ती पायपां सुद्दां आहा ती आमकां एश्युरन्स दिला येईन की इवन दोज पायप्स आहा ते सुद्दां सिल्ट साफ करून दितलो. आनी पायपाची सिल्ट गेली जाल्यार म्हाज्या हिसपान फ्लो बरो येतलो आनी उदकूय ही घाण उरता ती उदकाची घाण हिंगा उरची ना. थोड्यांनी ड्रेन सोडल्या, हेज्या खातीर पंचायत कितें एक्शन घेतली? सी इन दीस रिगार्ड आय हॅव ऑलरेडी रिटर्न टू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. मेंबर सेक्रेटरीक ऑलरेडी आमी लेटर केल्लें आसा. मेंबर सेक्रेटरीक सांगलां आमी कितें आमी नको कोण उदक सोडटा कोण रॉ सिवेज सोडटा दॅट वी डोंट नो. सिन्स बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हॅव टोल्ड मी ऑल्सो लायक फ्रॉम म्हापसा फीश मार्केटा कडसून सगळें उदक डायरेक्ट रिवलेटान येता without treated raw sewage rivuletan येता. But I don't know what is fact. So I have written a letter to the member secretary and I have told member secretary please come do the inspection, sample orat and कितें आमकां report दिवचो. If report comes negative or positive whatever it is we can take necessary action. When this water, this river has been desilted or this river has been cleaned, what we can start boating. Recently 2-3 villages from Bastara have started a crocodile trip in Moira, but it was not successful because 2-3 occasions we had not seen the crocodiles only. So because of that it was a little bit on a slow pace. But I feel if we coordinate with both the things, crocodile trips as well as boating activities, then yes, then we can build some tourism also and we can generate some income and employment for our local youth also. We are focusing on this. Even like here, the moment this bridge is done, we can put a ramp over here and from here also we can give a access for boating when the pipes are moved. The moment pipes say backwaters, so much area is there for us. We can go for backwaters activities. Even here, initially, a lot of beds were there. आमी तो सुद्दां GPDP propose केल्लो. Like we can take clients or we can take tourists to show the bed lighting.